तुझ्या ओठाचेर फुलचो हासो, तुझ्या ओठाचेर फुलचो हासो, रतन आबोल्या घोस कसो, रतन आबोल्या घोस कसो, मुमुर्ख्यानी तू हासतना रे, मुमुर्ख्यानी तू हासतना रे, पारदसान या शिवर शिवरचो, पारदसान या शिवर शिवरचो. आमच्या फाटल्यान आसा पारजत आनी म्हज्या म्हऱ्यान बसला कवी संजीव वेरेकार. हांव उदय मामरो नवी श्री क्रिएशनच्या वतीन संजीव वेरेकार हे आमच्या कोंकणी कवीची तुमकां भेट घडोवन हाडटा. संजीव वेरेकार नामनेचो आनी प्रतिश्ठेचो विमला पै पुरस्कार प्राप्त अस्वस्थ सूर्य हो कविता संग्रह बरोवपी आनी तांचे गाठीक कितलेशेच कविता संग्रह आनी इतर पुस्तकां मेळून जवळ जवळ आयज 16 पुस्तकां तांची प्रसिद्ध जाल्ली आसात. संजीव, तूं फाटलीं जवळ जवळ 40-42 वर्सां बरयता, तर कविते विशीं, तुज्या कवितेच्या प्रवासा विशीं एक थोड्या भितर आमकां जाणून घेवपाचें आसलें. म्हजो कवितेचो प्रवास जवळ जवळ 45 वर्सां पयलीं सुरू जालो. हो विद्यालयीन अवस्थेंतल्यानूच सुरू जालो आनी जो प्रवास सुरू जालो तो आज अखंडपणान चालू आसा. कितलींशींच वर्सां जालीं आनी ह्या प्रवासान वेगवेगळे तरेचो संघर्श हांवें पळयला. हांव कोंकणींतल्यान बरयता, कोंकणी चळवळीचो संघर्श पळयला, सगळ्यो गोश्टी पळयल्या आनी तरी आसतना हे सगळ्या संघर्शांतल्यान प्रवास करता करता कविता खंयच शेणूंक दिवना आनी त्या संघर्शाच्या प्रवासाची सगळी पडबिंबां, बरी वायट पडबिंबां म्हज्या कवितेन आसा अशें म्हाका दिसता. कोंकणीचो जो संघर्श आसा ताजेर हालींच कोंकणीच्या संघर्शाच्या इतिहासाचेर लेगीत एक पुस्तक बरयलां. हय, कोंकणी राजभास कशी जाली. तशेंच तुजी हाडामासाची देवळां ह्या पुस्तकान कोंकणी पुस्तकांच्या विक्रीचो विक्रम केला. हाडामासाची देवळां हें नवी श्री क्रिएशनानूच उजवाडाक हाडलां आनी ह्या संग्रहान म्हाका हजारांनी वाचक मेळोवन दिलो. हें सगळ्यान म्हत्वाचें म्हजें आवडटें पुस्तक, गद्या भितरलें सगळ्यान आवडटें पुस्तक जाल्यार हाडामासाची देवळां. आनी हें आवडटें कित्याक ह्या पुस्तकान नवे वाचक कोंकणींत निर्माण करपाचें काम जालें आनी ताजे खातीर म्हजे खातीर हांव भाग्यवंत समजता. तें म्हजें विधिलिखीत म्हणून तें कार्य घडलें अशें म्हजें म्हणणें. आनी त्या दिसाच्यान हाडामासाच्या देवळाच्या निमित्तान हांवें गद्य प्रांतय बी कविते वांगडाच केळोवपाक सुरवात केलो. पूण तरी आसतना म्हजी आयडेंटिटी, वळख ही हांव कवी म्हणूनच सांगता आनी लोकूय म्हाका कवी म्हणूनच पळयता. कारण गद्य मेरेन कांय जाण म्हणटा की गद्य मेरेन तूं कवितेंतल्यानूच बरयता म्हणून, अशें म्हाका वाचकांक दिसता. तें खरें कितें आसा तें हांव नकळो. वाचकांक म्हणजे म्हाकाय केन्ना केन्नाय दिसता की तूं जें तुजें बरोवप आसा तें इतलें हलक्या फुलक्या भाशेन आसता, चड करून गद्याच्या बाबतींत म्हणटा हांव. तर त्या हांव खूब जाणांक सांगता सुद्दां की संजीवाक एक संवय आसा की बरो पेडो दिता आनी पेड्यान भितर गुळी घालून दिता. म्हणजे तो खाता आसतना मनीस पेडो म्हणून गोड म्हणून खाता आनी भितर वखदाची गुळी आसलेल्यान तो बरो जावन भायर सरता. कितें आतां काळा प्रमाण बदलचें पडटा. पयलीं भायरी बी घेवपाची आसताली आनी तेंपार बी तें गुळमट लागतालें. भुरगीं घेनाशिल्लीं न्ही, पूण आरोग्याचे नदरेन तें दंत वचूं जाय म्हणून दिवकूच जाय. म्हणटकर कशेंय तरी पोटान वचूं जाय म्हणटकर तें वखद आसा तें पेड्यानूच दिवचें पडलें ना. वखद दिवप होच म्हजो खरो हेतू आसता. पूण तें बाकीच्यांनी खावचें तोंड वांकडें करिनासतना ताजे खातीर तें पेड्यान दिवप आसता. तें हांव नकळो म्हज्या प्रतिभेक तें जमलां म्हणून हांव ते प्रतिभेचे उपकार म्हणटा. आनी तुजे बरेचशे साहित्य जे आसा, कविता आसूं किंवा हे गद्य लेखन सुद्दां आसूं,
आणि तू पत्रकार, एक ज्येष्ठ पत्रकार, सो ह्या सगळ्यांचो एक परिपाक म्हणून तुझ्या साहित्यान चड करून सामाजीक ज्यो गजाली आसा, म्हणजे सामाजीक वेदना आसूं येता किंवा सामाजीक प्रश्न आसात समाजाक जे बेसडायतात अशें खुबदां आमकां दिश्टी पडटा. ताजे विशीं थोडेशें. हांव निसर्ग कविताय बी बरयल्या, पूण निसर्ग कविता म्हणजे एखाद्या झाडाचेर लेगीत जर कविता बरयली जाल्यार त्या झाडाचें हांवें म्हजे कडल्यान मानवीकरण जालां. पुणून हांव खऱ्या अर्थान सामाजीक कवी म्हणूनच हांव फुडें आयलां आनी समाजाची वेदना दुख्ख हेंच हांव म्हजें दुख्ख अशें समजता. म्हण म्हजें दुख्ख म्हण वेगळें आनी बाकीच्याचें दुख्खाची रुपां घडये वेगळीं आसत, पूण तीव्रता जावं दुख्खाची दूख आसता ती सगळ्यांची एकूच आसता. अशा वेळार हांव म्हजे कविते कडेन पळयता. सुरवातीच्या काळाक वेगळो विशय आशिल्लो, तेन्ना पेपरार बी नांव आयलें, कविता छापून बरें दिसतालें, पूण आतां हें उरूंक ना. आतां जी म्हजे कडल्यान कविता येता ती समाजाच्या वेदनेक दुखण्याक एक मलम म्हणून जावची. वखद सामकें 100% म्हणना, मलम तांचे घावेज आसा ते म्हजी कविता वाचतकर जर तांकां मलम लायिल्ले बरी जायत जावं तांकां चर्र जर जालें जायत जाल्यार म्हजे कवितेचें हांव सार्थक अशें म्हणटा. आनी चाटे पावलाक अशे तरेचे कवितेक लागून म्हाका सामान्यांतलो सामान्य वाचक म्हाका म्हणटा की तुजे कवितेन म्हाका आपूण दिश्टी पडलो. आनी इतलेंच न्हय की म्हाका दिसता म्हाका खबर नासतना हांवें बरयल्ल्यो कांय कविता हे वडा म्हणून कितल्याशाच 30-35 वर्सां पयलीं हांवें कविता बरयल्ली झाडाक मानवीकरण करून. ती कांय जाणांनी ताका आपलें दुख्ख दिसलां म्हणून तांणी म्हाका सांगनासतना झेरॉक्स कॉपी करून सुद्दां लोकांक वाटले. हेंय बी म्हजे कवितेच्या बाबतीन घडलां. ही खबर म्हाका मागीर 2 वर्सांनी कळ्ळ्या. तेन्ना म्हाका खूबच आनंद जालो. पण तुजीच कविता झेरॉक्स काडून तुज्याच नांवान वेगवेगळ्या लोकांक धाडप हें वेगळें. आनी आयज एकदां सोशल मिडियाचेर आमकां अशें दिश्टी पडटा की एखाद्या नामवंत कवीची कविता तिजीच मोडतोड करून आपली म्हणून करपाचे प्रकार खूबदां सोशल मिडियाचेर खूब घडटा, खूब पडटा. म्हजे नदरेन हो गुन्नो. आतां कोणाक कविता बरयना म्हणून कितें शिणपाचें ना न्ही तें. जाका खऱ्यांनीच कविता जगपाची आसता ताणेंच कवी म्हणून येवपाक जाय. मागीर जालां कितें, सोशल मिडियाक लागून पब्लिसिटी सोंपेपणान मेळटा आनी थंय घाल्या उपरांत लायक येता. म्हणजे जाणी लायक घाल्ले आसता तांणी बाकीच्यो कोणाच्यो वाचिल्ल्यो आसना कविता, ताका दिसता ती हाणेंच बरयल्या म्हणून. म्हणजे तातूंत तितल्या पुरतें ताका समाधान मेळटा. निमाणें कितें दाद दिवपी सुद्दां जो वर्ग आसा ताजोय आमकां विचार करचो पडटलो. तांणीय कोणाचें वाचिल्लें नासता, तांकां कवीचेंय नांव खबर आसना. आमच्या काळार कितें आशिल्लें उदय बाब, तर आमच्या काळान आमी जेन्ना बरोवंक लागले न्ही तेन्ना मनोहरराय सरदेसाय, बाकीबाब बोरकार, रवी पंडीत, नागेशबाब करमली, पुंडलीक नारायण नायक अशे कितलेशेच लेखक आमच्या मुखार आशिल्ले. आनी त्या लेखकाक आमी समजून घेताले, ते लेखक आमी आदर्श म्हणून पळयताले आनी आमी तांकां ज्येश्ठतेन आदर करताले आनी आमी तांचे कडेन आमी जावन तांकां सोदूंक वताले. हो प्रकारच तांचें मार्गदर्शन वाचताले न्ही. तांणी कितलीं पुस्तकां बरयल्या सगळें आमकां खबर आसतालें. आयचो जो नवो वर्ग पिळगी नवी कविता जी फेसबूक माध्यमांतल्यान ज्यो कविता येता तांकां कवीची नांवां सुद्दां धड खबर ना. आनी निमाणें कितें आसा, समाजांतले वेगवेगळे कवी वेगवेगळ्या पिंडाचो आसता. थोडे निसर्ग कवी आसता, सामाजीक कवी आसता, कितें आसूं. पूण म्हजें एक स्वताचें मत आसा की कवीक विविध विशय लागूंक जाय. आनी हे विविध विशय जर त्या कवीक लागतलो जाल्यार तो प्रत्यक्ष सगळे कडेन ताणें प्रत्यक्ष समाजाच्या आंगणात ताका ताणें येवपाक जाय. जेन्ना तो लोकां मदीं येता तेन्नाच ताका वेगवेगळे विशय मेळटा. म्हाका म्हजे कवितेन खूब विशय आयल्या, वेगवेगळे विशय आयल्या. ताचें कारण कितें, हांव पत्रकार आशिल्ल्या कारणान त्याय निमित्तान हांव वेगवेगळ्या लोकां मदीं पावलो. आनी एक नदर आसता न्ही दुसऱ्याचें म्हणून की दुख्ख समजून घेवपाची, ती म्हज्या परिस्थितीन म्हाका तें शिकयलां आनी त्या प्रमाण म्हजी कविता तशी घडल्या. आतां म्हजी कविता कितली बरी आसा जावं अशें हांव फुशारकी मारचो ना, पूण एकूच सांगता की म्हजी कविता खूब लोक वाचता. पूण आमी तिगून उरपाचें जें कारण आसा कितें तें आमी ती मुल्याचें जतन केलें.
आमची वेगळे तरेचे जनरेशन आनी हांगा आतां सोंपे पद्दतीन पब्लिसिटी मेळिल्ल्या कारणान की तांकां दिसता की आपूण हें सगळ्याच्या बाबतीन म्हणना, चड करून म्हणटा हांव, पूण सगळ्याच्या बाबतीन थोडे नम्र नव्या पिळग्या मदीं नम्र आसा की एखाद्रेच 4-5 कविता बरयल्यो आनी ताका दिसता की आपूण आतां कवी म्हणून जालो म्हणून आनी परत परत तेच शब्द बरोवन आनी वाचकूय तेच म्हत्वाचें. आनी एक हालींच्या काळांत नॉस्टेल्जिया हो म्हजो आवडटो प्रांत, म्हणजे फाटले म्हाका भुतकाळांत प्रवास करपाक आवडटा, पूण हाका एक मर्यादा आसा. ह्या संदर्भांत म्हाका गोपाळराव चिपलकट्टी म्हणून एक विद्वान आशिल्लो ताजो आसा, ताजें म्हाका मार्गदर्शन मेळ्ळें. नॉस्टेल्जिया ही जाय, पूण नॉस्टेल्जियाचे कोण जावपाक जायना न्ही, कितें तरी वेगळें सांगपाक जाय न्ही. आनी नॉस्टेल्जियाच्या कोणान जर तूं तातूंतच लोळत रावलो जाल्यार तातूंतल्यान तूं भायर सरपाक कठीण जातला, म्हणजे नवी कविता दिवंक शकना. हांव सुद्दां एखाद्रे फाल्यां म्हाका केन्ना केन्ना हांवूय भाटांनी भोंवला, हांवें भाटांतल्यान एक कविता समज दिली, ह्या कुणग्यांतल्यान त्या कुणग्यान भितर सरलो अशें धरया, बरें दिसता, उतरां आवडटा. परत म्हणलें ह्या भाटांतल्यान त्या भाटान सरलो, नवें कितें तें आमी नवें दिवपाक जाय. आनी नवें जर दिवंक जायना जाल्यार कांयच कवी अशें आसा की त्या कवींची चूक आसना, दोश बी आसना, भायर सरूंक जमना. म्हणटकर वाचकांनी तांकां वेळाच्या वेळार शिटकावपाक जाय. बाबा रे तुवें आज हें मांडलां, पूण 8 दिसां पयलीं तुवें हेंच सांगिल्लें. आमचो वाचक वर्ग जेन्ना जर सारको म्हणजे गिरेस्त वाचक वर्ग समृद्ध विचारसरणीचो जातलो, तेन्ना आमच्या सारकिल्ल्या कवीकूय मरे कितें करूंक मेळचें ना, खंयच्याय हातूंतल्यान आमकां उडणां मारून वचूंक मेळचें ना. वाचक म्हत्वाचो आसूंक जाय आनी वाचकाची आमी कदर करूनच लेखन करपाची. पूण आज कितें जालां की वाचकूय बाकीच्या कोणाचेंच वाचिना. हो एक अशें हें दुख्ख अशें म्हजे नदरेन घडटा. आनी हाका लागून साहित्य आसा जावं कविता आसा, हांव कविते पुरतें घेता, ती अशी जावची ना. हाजो अर्थ म्हजी कविता खूब वयर आयल्या अशें हांव म्हणत ना, पुणून हांवूय आयलो भितर, पूण ह्यो वाचकान मातसो विचार करूं जाय. हांवें केन्ना केन्ना कितें जाता, एक एग्जाम्पल दिता, म्हज्या पत्रकारितेन कितें जाता, अग्रलेख येता. अग्रलेख एखाद्रो एक कलाकार मरता, एखादो कलाकार मरतकर तूं अग्रलेख दिता, अत्यंत संवेदनशील मनाचे होते बी अशें तरल भावना सगळें कितें 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 येता. तुका त्या दिसा दुसरे दिसा तो अग्रलेख वाचता पळय तेन्ना खूबच आवडटा, खूब बरो बरयल्लो आसता. आनी एका 15 दिसांनी असोच कोण मेल्लो आसता, तेन्नाय बी असोच बरयल्लो आसता, तेन्नाय कोण तरी वाचता ताका तो आवडटा. पूण हे सगळें एकठांय करून जर तुवें छापलें हें पुस्तक दिवचें म्हणून, जाल्यार सगळे हातून तेच आसता न्ही. पुस्तक येतकरूच कवी कितें तो कळटा. एक कवितेन कवी कळपाक शकना आनी एक पुस्तक आयल्या उपरांत दुसरें पुस्तक येवपाक जाय. म्हजें कवींक सांगणें कितें की एक कविता एखादी उदय मांब्र्याची कविता वाचली जाल्यार उदय मांब्र्याची कविता वाचतकर म्हाका आनीक कोणाची अना मांब्र्याची कित्याची याद जावंक जायना. जेन्ना तशी याद जातली तेन्ना उदय मांब्र्याचेर ताचो प्रचंड प्रभाव आसा, तो अशी जावप ती स्वतंत्र. संजीव वेरेकाराची कविता जर आसली जाल्यार नांव नासतना ही संजीव वेरेकाराची म्हणून सांगूंक कळूंक जाय. आमचो माधव बाप बोरकार कवी, ताजी कवितेक सकयल नांवाची गरज ना. तू कविता आसतना ती माधव बाबाची म्हणून कळटा. रवी पंडिताची कविता नांवाची गरजूच ना न्ही. अशे तरेची कविता आमी दिवपाची गरज. विविध विशय कवितेन येवचे, त्याच कोणान आनी तेच परत ना, नवें सांगूंक जाय. आणि आता आम्ही म्हणटा की सकारात्मक विचार दिवचे लेखनांतल्यान. हो सगळ्यान हें हांव तुका सांगू, हो सकारात्मक म्हणजे पळय आसा तें म्हजे नदरेन ढोंग. सकारात्मक आनी नकारात्मक म्हणटा तो विशयच वेगळो. अरे म्हाका सांग, हांगा जर व्हडलो जर कोरोना आयला आनी सगळ्याच जाणांक कोरोना लागण जावन जर आतां ताजें उदाहरण म्हूण हांव कोरोनाचें दिता आनी अख्खो समाजूच जर टेन्शनान आसा जाल्यार आनी कितें कसलो सकारात्मक तें. म्हणजे सगळें करपता आनी तूं सकारात्मक दिवंक शकता म्हणजे तूं कसो आसा, तुका तुजेर ताजो कांयच परिणाम ना.
ते तशें ना. पूण म्हजे सारक्याक दिसता कितें की अशा नकारात्मक जेन्ना वातावरण आसा तेन्ना सकारात्मक विचार जर समाजाक दीत रावलो जाल्यार समाजाचें एक मनोबल आसा तें वयर. समाजाचें मनोबल वाडोवपा खातीर सकारात्मक विचार दिवन जायना. ती सकारात्मक जावचें म्हणून येवन कृती करची पडटली. मातशें वखद लावचें पडटलें. प्रत्यक्ष कुडीन रावन तूं केलें म्हणून तें जावचें ना. फक्त कवितांनी जावचें ना. कोणाक जर जेवण पावुना जाल्यार ताका कशें पावतलें हें काम तुवें करूं जाय. पेपरार नांव येवकूच जायचें ना त्या खातीर. पूण तें केलें जाल्यार तें सकारात्मक म्हणटा. पूण सकारात्मक आनी नकारात्मक जे समज भ्रश्टाचार जालो, अत्याचार जाले जाल्यार अत्याचाराचेर त्या कवितेक कविता येतली न्ही. म्हणटा ती बऱ्याची कशी म्हणून येतली म्हणजे तें दाखोवपूच ना. समाजातलें वांकडें हें एकूच बाजू दाखोवपाची. मागीर समाजाक आमी फटयता म्हणचें पडटलें. म्हणटा एक तर तो कवी फटयता वा कवी फसला नाल्यार तो सगळें जाणून बुजून आपणालें एक ढोंग म्हणटा हांव तें. जायते लेखक असतात जे समाजाक जें आवडटा आनी बरें दिसता किंवा कलाकार सुद्दां असतात किंवा सिनेमा येतात ही समाजाक जें आवडटा तेंच दितात. पण खूब कमी लेखक किंवा खूब कमी कलाकार जे आसात की खरें सत्य आसा तेंच मांडटा. आनी हांव हें तुज्या चडशा साहित्य कृतींतल्यान सदांच पळयता आयलां की म्हणून हांवें म्हणलें की पेड्यांतल्यान तूं गुळयो दिता म्हणून. आनी अशे तरेच्योच गुळयो तुज्या त्या साहित्यांतल्यान जायते फावटी समाजाक मेळत आसता. म्हणटकूच अशीच एक कविता आमच्या नविश्रींच्या जे हो आमचो चॅनल पळयता तांचे खातीर तुवें सादर करची. तुवें ही विनंती केल्या म्हणून हांव ती एकूच कविता सादर करता. कित्याक आनी एक सामाजीक कविताच हांव सादर करता. आनी ही कविता हांव कित्याक सगळे तरेचे घटक आसा, जाणटो भुरगो सगळ्यांक ती खंय गेले जाल्यार म्हाका परत ती वाच म्हणटा. आनी म्हणून हांवूय नविश्री क्रिएशनाच्या ह्या तुगेल्या तातूंतल्यान माध्यमांतल्यान तेच कवितेची निवड करता की म्हाका म्हज्या नदरेन ती कविता वाचकांक आवडटली. हे कवितेचें नांव सपनात. सपनात म्हणजे सपनात हांव कुत्रो जाता आनी कुत्र्याच्या हातूंतल्यान हें सगळी कविता आसा ती कुत्रो सगळें उलयता. ते दिसा राती कडेन सपनात हांव कुत्रो जालो. लांब लांब केंस, गुबगुबीत आंग पळोवन भुरग्यांनी म्हाका घट्ट धरलो आनी बटर लावन ब्रेड बरयलो. हांव मिटक्यो मारून खावंक लागलो. इतल्यान थंय म्हजो एक सोयरो पावलो. ताणें वेळूच केलो ना. सोमतो उखलून म्हाका आपले गाडयेंतल्या फाटल्या सिटार बसयलो. हय, फाटल्या सिटार बसयलो आनी मिरामार पासयेक गेलो. वेळेर बरें उंची एक आयस्क्रीम घेवन दिलें. थंड लागलें. बरें म्हारग आसूं जाय तें. पूण खावपाक चडशें दूदूच कशें. जनेलांतल्यान अशी सोणी वयर काडून हांव तें खायत रावलो. सगळ्या संवसाराक तुच्छतायेन पळयत. म्हजे जातींतले म्हजे जातींतले कांय सुणे रेवेर न्हिदिल्ले ते म्हाका पळयताले. हांव वळखिता काय म्हणून. हांव कितें पिसो. हांवें पळोवनाशें केलें. हांव खायत रावलो. मागीर म्हाका वाज आयलो. हांवें म्हळें आतां म्हाका घरा पाय. कसोच आयकूंक तयार ना. ताणें गाडी स्टार्ट मारली आनी बद्द आपल्या आलिशान बंगल्यांत घेवन गेलो आनी मोगाच्या वज्र्यापणा उबो करून तरातराच्या वासाचो शाबू आनी शॅम्पू लावन म्हाका न्हाणयत रावलो. म्हाका बरें दिसतालें. मदीं मदीं हांव म्हजें आंग फाफुडटालो. कुत्रो न्ही. म्हजें आंग फाफुडटालो आनी उदक ताच्या तोंडार उसळटालें. तरी तो कांयच म्हणनाशिल्लो. ताच्या घराच्या वरांड्यार एक गुबगुबीत सोफा आशिल्लो. हरशीं कोणूय मनशाक ताचेर बस म्हणपाक तो फाटीं फुडें जाता. कितें सांगू. त्याच सोफार ताणें म्हाका बसयलो. कितलोय जाल्यार कुत्रोच न्हय. हांव आडवो उदारो लोळपाक लागलो.
तागेल्या भुरग्यांनी म्हजे केंस पुसपाक लायटी वयलें कसलें तरी एक मिशीन हाडलें आनी सो 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 करीत वारें सोडलें. म्हाका दिसतालें, म्हाका बरें दिसतालें. तागेली सोयरीं धायरीं म्हाका धरपाक सोदतालीं. हांवें मातशें फुगोवन दाखयलें आनी इतल्यान एक जळ आरशें चाबलें आनी हांव जागो जालो. चे कोण ना. चाबिल्ल्या जळाराचो दादोड पोशेत हांव दळिद्री मनीस. वा 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 वा. संजीव बाब, तुज्या लेखनांतल्यान तुवें हो समाजाक एक तरेचो तूं संदेश सदांच दीत आसता. आयज नवीश्रीच्या आपोवण्याक मान दिवन मुजरत ह्या पारजताच्या झाडा देगेक तूं आयलो आनी तुज्या कवितांचो आनी तुज्या विचारांचो शिंवर शिंवरलो. देव बरें करूं. तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. नवीश्री क्रिएशनाक देव बरें करूं. देव बरें करूं.